कितल्याशाच सामाजिक विशयाक आपले खाशेले शैलींतल्यान अभिव्यक्त करपी भारतीय साहित्यीक देविदास कदम हांच्या नागीण भूल ह्या तांच्या 8व्या कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक हांव तन्वी बांबोळकार येवकार दिता। सुरवेक हांव मागतां आयोजक संस्था कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन गौरीश वेर्णेकार हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आमच्या सोयऱ्यांक माचयेर घेवन येवचें। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसा लेखक संगीतकार डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, तेच प्रमाण पुस्तकाचेर उलोवपी मानाची सोयरी स्नेहा सबनीस आनी कार्यावळीचे अध्यक्षपद भुशयतात होमानिस्त अनंत अग्नी। मागता लेखक देविदास कदम आनी गौरीश बाबा लागीं तांणी सोयऱ्यांक वेदेर घेवन येवचें। सांगनासतना ताळयो मारपी प्रेक्षक खूब कमी कडेन मेळटात, ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं आनी परत एकदां सगळ्यांक येवकार। वेळ वगडाय नासतना सुरवेक मागता गौरीश बाब वेर्णेकार हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार येवकाराचें उलोवप करचें। सगळ्यांक येवकार। कोंकणी लेखक संघ, संजना पब्लिकेशन, कोंकणी भाशा मंडळ आणि अभिनव क्रिएशन हांच्या सगळ्यांच्या पालवान आणि विद्यमानान संयुक्त विद्यमानान ही कार्यावळ जाता। आयज ज्या ज्येश्ठ कोंकणी साहित्यीक आमचे देविदास कदम हांचे नागीण भूल ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमी सगळे जमल्यात। ह्या कार्यावळीक आयोजक ह्या नात्यान कोंकणी लेखक संघा वतीन तुमकां सगळ्यांक हांव मानान येवकार दिता। आयज आमकां माचयेर मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात ज्येश्ठ संगीतकार, लेखक, दिग्दर्शक, अष्टपैलू कलाकार आमचे पूर्णानंद सर। तांकां सगळ्यांक ताळयांनी येवकार दिता आमी। तशेंच आमचे उर्बास्थान आमकां मानाचे सोयरे म्हणून आमकां आज ह्या व्यासपिठार उपलब्ध आसात आमचे अनंत अग्नी, आमचे सगळ्यांचे भाई, तांकां येवकार। आनी ह्या पुस्तकाचेर खास अशी आपली उलोवप करपी आमची युवा कवयित्री, युवा लेखिका स्नेहा सबनीस हांगा आसा, तांकां येवकार। तर आज देविदास कदमाचें जेन्ना पुस्तकाचें उक्तावण जालें आनी आयोजनाची जबाबदारी सगळे कडेन शिपडून गेल्ली म्हणटकीर लेखक संघ हो एक हेजो देविदास कदमाल्या काळजाचो भाग आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका ताणें सांगलें की गौरीश तूं आमच्या आयोजनाची जबाबदारी घे। हांवें म्हणलें हांव फक्त जायरात आनी हें तें सगळें तशे पद्दतीन हांव तुमकां मदत करता आनी ताकाय बी तोय लेखक संघाचो एक ज्येश्ठ वांगडी। संजना पब्लिकेशनाचे आज आमचे दिनेश मणेरीकर आज कांय कारणास्तव हांगा पावली ना, तुमच्या घराक कसलें कारण आशिल्ल्यान। आनी अशे वेळाचेर हांवें जबाबदारी घेता आसतना हांवें म्हणलें हांव कितें म्हूण जबाबदारी घेवं, सगळेंच दिनेशान आनी देविदासानच केलां, हांव फक्त आपोवपा पुरतोच जबाबदारेचो। आयज जेन्ना हांवें सकाळ फुडें एक गरज म्हणून सराक फोन केलो देविदास बाबाक, देविदास बाब जाली मरे सगळी तयारी? तेन्ना देविदास बाबान म्हणलें आतां आनी कसली तयारी, 15वें बाळंतपण हें म्हागेलें म्हणपाक लागलो, 15वें आपल्यालें सुट्टा बाळशें म्हणपाक लागलो। म्हणटकीर 15 हो आंकडो आनी देविदास बाबाली 6वी कादंबरी, 8वी कादंबरी, तातूंत भितर कांदळांतल्यान सुरवात जाल्ली। देविदास बाबालें आनी आमचो रिलेशन कांदळांतल्यान। आमकां म्हाळशे सर बसलेले आसा, म्हाळशे सरान ते पुस्तकाक उजवाडपाक हाडिल्लें तेन्ना ती कांदळ माड्डयत हांव देविदास बाबा पयले खेपेक हांव माजाळे वचून तेंचे बरोबर ती कांदळ पळयल्ली आनी तेजे नंतर सातत्यान गांठवळ म्हणटर बाकीच्या सगळ्या तेच्या पुस्तकांक एक साक्षीदार असो हांव आसा, अग्नी सर आसा, सगळे आसात। आयज खूब उमेद भोगता की ह्या नागीण भूल ह्या पुस्तकाक व्हडा संख्येन तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात। एक प्रातिनिधीक रुपान हांव सरस्वती सन्मान मेळिल्ले आमचे महाबळेश्वर सैल सर,
ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत आमचे दामोदर मावजो आणीक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन एक लेखक म्हणून आमी प्रातिनिधीक स्वरुपान आमी उदय बाबाचें एक नांव घेतात आनी तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता आनी फुडल्या कार्यक्रमाक सुरवात करपाक लायता. देव बरें करूं. धन्यवाद. फुलां उलयतात आपलेपणाची भास, ताकाच लागून तांचे दिवपूय खास. आमच्या खास सोयऱ्यांक आयोजका वतीन फुलांची भेटवण मागता. शिक्षिका तशेंच अणकारपी वैष्णवी आनी गौरवी हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आमच्या सोयऱ्यांक फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. सगळ्यात पयलीं मुखेल सोयरे पूर्णानंद च्यारी फुलां भेटयता बाय वैष्णवी. फुडले सुवातेर अध्यक्ष श्री अनंत अग्नी फुलां भेटयता गौरवी. तेच प्रमाण पुस्तकाचेर उलोवपी स्नेहा सबनीस हांकांय बी फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. तेच प्रमाण बाब गौरीश वेर्णेकार हांकांय फुलांनी येवकार. नागीण भूल कादंबरीचे लेखक देविदास कदम हांकांय बी फुलांनी येवकारतात. लेखकान कितली पुस्तकां बरयली छापली तरी ताचे खातीर ताचें दर एक पुस्तक ताचें दर एक सृजन ताचे खातीर खास आसता. नागीण भूल कादंबरी लोकां मेरेन पावयतना कितें दिसता आयज लेखकाक जाणून घेवया लेखकांचे उमाळे. मागता देविदास कदम हांचे लागीं ताणें ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. भौमानिस्त डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, भौमानिस्त अनंत अग्नी आमकां भाई म्हूण तोंडार येता, भौमानिस्त स्नेहा सबनीस, भौमानिस्त गौरीश वेर्णेकार, भौमानिस्त डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकार. तुमी जाणात तन्वी ही म्हजी सून. एक म्हण आसा, सून घराबो हून. सून हाडटकीर खंय घराब्याक एक वेगळी हुंसाण येता आनी तन्वी म्हणटा ती एक्स्ट्रा हुंसाण. म्हणटकच ती हुंसाण म्हज्याय कार्यावळी मातशी मेळूं पूण हांवें तन्वी मुद्दाम आपयला हांगा. आमचे साहित्याचे 2 मानदंड आमचे मुखार आसात, भाई मावजो आनी सैल माम. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक उदयबाब भेंब्रे आसात. जायते नामनेचे साहित्यीक आसात, कवी, लेखक, पत्रकार. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षा बाय अन्वेषा सिंगबाळ, परिशदेचे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य. हांगा डॉक्टर्स आसात, एडवोकेट्स आसात, इंजिनियर्स आसात, बिझनेसमॅन आसात आनी म्हजे बरे मागपी आजी माजी शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य आनी म्हजे सोयरी, घरची आनी खास करून जी तरणाटी मंडळी जी पेडण्या साकून हांगा आयलात, इतले पयसुल्ल्यान आनी लागींच्यानय आयलात, म्हज्या वेल्या मोगान, म्हज्या साहित्याच्या मोगान तुमकां सगळ्याक मना काळजासावन नमन. 2 व्यक्तिमत्वां सदांच म्हजे कार्यावळी हजर आसताले, ते नारायण भाऊ आनी नित्या. दोगांच्या यादीक म्हजें नमन. आनी सगळ्या आयोजकांक हांव दिनवासता, कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी लेखक संघ, संजना पब्लिकेशन आनी अभिनव क्रिएशन. इश्टानो, लेखकान पुस्तक कित्याक बरोवचें हो जण एक लेखकान स्वताक विचारपाचो प्रस्न. जापो जायत्यो आसात आनी वाचप्यांनी आपूण कित्याक वाचता होही वाचप्यांनी स्वता प्रश्न विचारपाक जाय. आनी जे अजिबात वाचनात ताणें स्वताक विचारपाक जाय की पुस्तक वाचिनासतना रावपाची दुर्बुद्धी म्हाका कित्याक येता. 4-5 वर्सां फाटली गजाल, एकट्यान म्हाका विचारलें की तुमी सगळे लेखक, वा संवसारांतले सगळे लेखक, ही पुस्तक इतली बरयतात ताजे समाजाक कितें उपेग जाता. हांवें कांयच जाप दिवना. तो म्हणपाक लागलो हें खूब म्हत्वाचें. ताणें फुडें कितें उलयलें तें. तो म्हणटा झाडां कातरयतात, ताजे कागद करतात,
कागदाची पुस्तकं जातात आणि तो परस तुम्ही जर ती झाडं सुगूड दवरिल्ली जाल्यार ती निदान ऑक्सिजन दिवपाची. आमी चिंतले हाजेर खोलायेन. ऑक्सिजनाचें म्हत्व आमी सगळीं जाणाच. आज हांव तुमचे मुखार उलयतां. समजा म्हजे दोनी नाकपुडी बंद जाले, दाडवण बिडवण बसली आनी भितर ऑक्सिजन वचपाचें बंद जालें जाल्यार म्हजी परिस्थिती कितें जातली. फाल्यां पेपरांत बातमी येतली, देविदास कदम पुस्तक प्रकाशनाला आले आणि तिथूनच थेट स्वर्गाला निघाले. आता स्वर्गाला का नरकाला ते मागीर पळोवया. पण हो 3.5 उंचायेचो देह, 3.5 हात उंचायेचो देह, 206 ते 213 हाडाचो, 5 लिटर रक्ताचो, 60,000 मैल लांबायच्या रक्तवाहिन्यांचो, 37.2 ट्रिलियन पेशीचो ऑक्सिजन ना जाल्यार घोव करून सकयल पडटलो. आला सास गेला सास जिवा तुझं रे तंतर, अरे जगणं मरणं एका श्वासाचं अंतर, बहिणाबाईचे कवन. हो श्वासाचे अंतर कुशीक काढले की खेळ खलास. हे दोळसान मी 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 म्हणटालो पेपेरे फुटले. रिसर्च सांगता की मॅक्झिमम सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन टू ईच अँड एवरी सेल ऑफ ह्युमन बॉडी इज वन ऑफ द प्रिकॉशन्स टू कीप अवे कॅन्सर. मेडिकल सायन्साचें स्टेटमेंट करतना जबाबदारेन करचें पडटा. आनी डॉक्टर प्रदीप आहा, हांव जर डॉक्टर वेदिका आसा, डॉक्टर सुशांत रायकर म्हजो विद्यार्थी आसा, हांव जर चुकीची जर स्टेटमेंट करता जाल्यार तुमी तिगांनी मेळून म्हजें ऑपरेशन करूं हरकत ना. असो हो म्हत्वाचो ऑक्सिजन आज वातावरणांत आसा कितलो. आज जितलो आसा ताच्या 50 पटींनी चड 80 मिलियन वर्सां फाटीं आशिल्लो आणि आज तो फक्त 21%. तोही पुराय ना, 20.7%. आणि तुम्ही जाणात ऑक्सिजन हे झाडाच्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेंतल्यान भायर सरता. आणि आज संवसारांतली 16 जी वाळवंट आसात ल्हान व्हड, ती एका तेंपार गच्च रानां आशिल्ली. थंय जनावरां सावध आशिल्लीं, सवणीं सुकणीं आशिल्लीं, सैमाचें नंदनवन आशिल्लें. पण आज सडसडीत रेंवट जाला. आनी हे अशेंच जर चलत आयले जाल्यार ऑक्सिजनाचें जातलें कितें. आनी तुमकां हांव हेंवूय सांगूं सोदता की ऑक्सिजन 100% झाडांतल्यानच मेळना. 70% ऑक्सिजन वी गेट फ्रॉम मरीन प्लांट्स, 2% फ्रॉम अदर सोर्सीस, 28% फ्रॉम ट्रीज. तरी लेगीत झाडाची हे म्हत्व उणी जायना. आमचे तुकाराम महाराज म्हणटात, वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचेरे. म्हणटकच ही झाडां मारून आमी पुस्तकां छापनासतनाच रावतले काय कितें. विशय कितेंय आसूं दी, आमच्यांनी पुस्तक कुशीक दवरूंक जावचेंच ना. कारण जिवनांत जगपाक 5 गजाली जायच. ते म्हळ्यार एक अन्न, वस्त्र, निवारो, भास आनी साहित्य. मागीर हें साहित्य आसचें कशें हें म्हत्वाचें आसा. हाजो जिणेंत आमकां खूब उपयोग जाता. जेम्स जीन्स नांवाचो एक एस्ट्रोनॉमर, ब्रिटीश फिजिसिस्ट एंड मॅथमॅटिशियन, तो म्हणटा द युनिवर्स बिगिन्स टू लूक मोर लायक ए ग्रेट थॉट दॅन ए ग्रेट मशीन. हे ब्रह्मांड हो एक विचार कसो. आतां ब्रह्मांड जर विचार जालो आमी कोण. ब्रह्मांड पंचमहाभुताचे, आमी पंचमहाभुताची. आनी तुमी जाणा ब्रह्मांडात जे जे आसा ते सगळे पंचमहाभुताचे. अन्न धान्य फळां फुलां पक्षी सगळे मांस सगळे. म्हणजे हाजो अर्थ असो की ब्रह्मांड पंचमहाभुताचे, आमी पंचमहाभुताचे. पंचमहाभूत खावन आमी जियेतात आनी मरतकीर पंचमहाभुतांत विलीन जातले. म्हणटकच हेच तर आमचें विश्वरूप. तसल्या ब्रह्मांड जर विचार जाल्यार आमी विचारच आसूं जाय. कित्याक पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी. दुसरी गजाल आमी विचार करुया की आज संवसारात जे 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 निर्माण जाला, तयार जाला, ते सगळे विचारांतल्यान निर्माण जाला. आमचो सगळ्याचो जन्म जाला विचारांतल्यान. मायक्रोफोन जो ग्रॅहम बेलाच्या तकलेंत विचाराच्या रुपान पयलीं आयले आनी मागीर कृतींत आयले. संवसारांतली जे जे पळय शोध लागला ते पयलीं विचाराच्या रुपान ते आयले आनी मागीर ते कृतींत जाला. एक लढाई करता जाल्यार पयलीं विचाराचे धांवपेच तकलेंत येतात आनी मागीर थंय लढाई जाता. प्रत्येक गजालीचो सूक्ष्म देह हो विचार. विचार पयले आनी मागीर कृतींत ती रुपांतरीत जाता. मागीर आतां इतल्यानूच थांबना, आमकां जग जाल्यार बी विचारच जाय. आतां आमी सगळे जाण जे पळय
घडला ते विचारांतल्यान घडला. मार्कूस ऑरेलियस नांवाचो रोमन एम्परर, बुदवंत आशिल्लो फिलोसॉफर, ताणें बरोवन दवरला, आवर लायफ इज वॉट आवर थॉट्स मेक इट. म्हजो बापूय म्हणटालो, जशी जशी शकल तशी तशी अकल, जस जशी अकल तस तसो विचार, जस जसो विचार तस तशी कृती, जस जशी कृती तस तशें फळ, आनी जस जशें फळ तस तशी जीण. आतां आमची जीण आमच्या विचारा प्रमाण जाला. मार्शे सराक शिक्षक जावचें दिसलें आनी तो शिक्षक जालो. संदेश प्रभुदेसायाक पत्रकारिता करची दिसली, तो पत्रकार जालो. दोतोराक डॉक्टरकी करचें दिसलें, ते दोतोर जाले. म्हळ्यार आमची जो विचार आयलो तशेंच आमी घडले. हे विचार आमकां दिता कोण? आमचे कडेन विचार आशिल्ले? जल्मा येतना आमचे कडेन विचारच नाशिल्ले. मनुश्य जल्मा येतना आमचे कडेन विचारच नाशिल्ले. मनूच नाशिल्ले आनी विचार खंयचे? विचार येतकीर मनशाच्या मनाची जडणघडण सुरू जाता. आतां हे विचार आमकां बुदवंतान दिला. तुमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार कळटलें की आमचे एकूय विचार आमचे न्ही, आमी खंयच्यान तरी बरो केला, आमचे कडेन ते ट्रान्सफर जावन आयला. हे विचार विचारवंत दितात. आनी विचारवंत हे विचार कशे दिता? पयलीं विचारवंत आमकां लोकवेदांतल्यान, लोककाणयेंतल्यान दिताले. जेन्ना पळय बरोवपाची कला सादली विचारवंताक, तेन्ना ते बरोवपाक लागले भुजपत्राची. कागद हो नंतर आयला. चायनाचो तो हो कोण तो ऑफिशियल, कोर्ट ऑफिशियल, ताचें नांव सिया लून तांणी केला. आनी तुमी म्हणटले हो इतले विचार आसतना आनी आमी विचार कित्याक दिवपाक जाय? विचार पळयात, समाज बदलता, तशी जीण बदलता, भास बदलता, संस्कृती बदलता, विज्ञान सुद्दां बदलता. कित्याक काल जें विज्ञान आशिल्लें तें आज ना. आमी प्रत्येक गजालीक 100 वर्सां फाटीं मॅटर म्हणटाले, हे मॅटर, ते मॅटर, ते मॅटर. नाव देर इज नो एंटिटी कॉल्ड मॅटर इन युअर फिजिक्स. जशें जशें पळय हे फिजिस्ट भितर भितर लिखपाक लागले, तशें तशें तांकां कळपाक लागलें की ते भितर मॅटर ना. मागीर कितें आशिल्लें? इट वॉज प्युअर एनर्जी. नाव हाव कॅन एनर्जी बी डिफायन्ड? बिकॉज मॅटर इज स्टॅटीक, एनर्जी इज डायनॅमीक. सायंटिस्ट वर पझल. कॉन्सेप्ट चेंज जालो. चेंज इज द ओन्ली थिंग, ए कॉन्स्टंट थिंग. कित्याक ही सगळी मिस्टरी. आनी अल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणटालो, सुनर वर लेटर आय शॅल सॉल्व ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड म्हणून. आनी एज आय स्टार्टेड सॉल्विंग मिस्ट्री आय फावंड द मोर मिस्टिरियस. म्हणजे संवसाराच्या प्रत्येक वाटेचेर, प्रत्येक गजालीत मिस्ट्री तयार जाता. नात्यात मिस्ट्री तयार जाता, समाजात मिस्ट्री तयार जाता. आनी जसं जसं काळ फुडें वयता तशी मनशांतली विकृती, प्रवृत्ती हे सगळी वाडत वतात. आनी ताजो जो परिणाम आसा तो त्या त्या काळाचेर जाता. आनी त्या परिणामांतल्यान भायर सरचे साठी ती घडणूक मुखार दवरता आनी लेखक विचार दिता. फक्त लेखक विचार करना, विचार करूं प्रवृत्ती करता. आनी विचार करूं प्रवृत्ती करतना एक देख दितना सोंपयता, प्रवृत्त करतना तो तुमच्या काल्पनीक शक्तीचो विस्तार करता, कल्पना शक्तीचो विस्तार करता. कादंबरी एक सगळ्यात सुंदर देव कल्पना शक्तीचो विस्तार करूं. आनी तुमकां घडये खबर ना हाजेर रिसर्च जाता की मनशाचे कल्पना शक्तीचो विस्तार जावप एक गूड एक्सरसायज टू ब्रेन. पळय, तुमी कादंबरी वाचपाक येतात देविदास कदमाची. तुमी थंय झाडां पळयतात, रस्ते पळयतात, दोंगर पळयतात, ती मनशां कॅरेक्टर तयार केल्ली पळयतात. आनी तुमी देविदास कदमालो डायलॉग ताच्या तोंडांत घालतात. आनी ते मागीर थंय तुमी त्या कल्पना शक्तीचो विस्तार जायत 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 तुमच्या एक जाग्याचेर येवतना लेखक तुमकां थांबयता. ज्या जाग्यार तुमकां लेखक थांबयता थंय लेखक तुमकां परत विचार करपाक लायता. म्हणूच म्हणटा की बरें जें साहित्य आसता, ज्या सुवातेर थांबता थंय खंय वाचप्याच्या तकलेंत नवें विचारचक्र सुरू जाता. आनी विचारचक्र सुरू जाता म्हणल्यार तुमचें जाता कितें एग्जॅक्टली? तुमी पळय, तुमची कल्पना शक्तीचो विस्तार जालो, तुमी हांगा पावले आनी तुमी मागीर तेजेर वहापोव करूं लागतात, कार्यकारण भाव समजून घेवपाक लागतात. हें अशें कित्याक जालें, हें जायना जावूं शकतालें, अशें जालें जाल्यार, तशें जालें जाल्यार. आनी तातूंतल्यान जो तुमी निर्णय घेतात ताका तुमची बुद्ध म्हणटात, इंग्लिशीन ताका ग्रोथ म्हणटात. पळयात, तुमी सदांच, आनी इंग्लिशीन विजडम म्हणटात, सॉरी, ती बुद्ध ही तुमची ग्रोथ आसता, विजडम. आमी सदांच घोळ करतात. इंटेलिजन्स, नॉलेज आनी विजडम एक म्हणटात. इंटेलिजन्स इज बाय बर्थ, नॉलेज इज एक्युमुलेटेड एंड विजडम इज ग्रोथ. जेन्ना इंटेलिजन्स आनी बुद्धी हे जे नॉलेजाचें मंथन जाता तेन्ना तातूंतल्यान जो ग्रोथ जाता ते विजडम आसता आनी ती तुमची ग्रोथ आसता. ही ग्रोथ लेखक तुमकां दिता.
हातूंतल्यान सोडून तुमकां दिता. आतां पळयात, ज्या मनशाक निर्णय घेवपाची क्षमता आसता, नाचिकेता तुमी जाणा, रुजेश्रवा ऋषीचो पूत, तो जल्मा येतना त्रिकाल अशी म्हणटात. धरुया, आमी कन्सिडर करुया जल्मा आयिल्लो नाचिकेत. 14 विद्येचो तो येतनाच घेवन आयिल्लो म्हूण म्हणटात. पण ताका रुजेश्रवान सांगलें फक्त विद्या आनी तुका गिन्यान आसून उपेग ना, तुका बुद्ध जाय. म्हळ्यार तांणी जनका कडेन धाडलें ताका. तो सांगता म्हूण तुका बुद्ध कशी घेवपाची ते शिकयतली म्हूण. आनी शाळेचो उद्देश तोच आसता की भुरग्याक बुद्ध दिवपाचें. पण आयची शाळा फक्त नॉलेजी कडेन येवन थांबता. 100% मार्क तांकां A+B द होल स्क्वेअर A² + 2AB + B². 100 गोमांतक हा कुत्र वर्तते, गोमांतक हा कारभार असे उत्तरान दिसे वर्तते. 100 मार्क. 1 + 1 कितले 2. पण 1 + 1 3 जाता हे आमच्या भुरग्याक समजना. 1 + 1 3 जाता जाल्यार तुजी बुद्धीची वाड जावपाक जाय. हांगा राजेश बसला एडमिनिस्ट्रेशनाक करपी मनीस, ताका समजतली म्हजी भास. जेन्ना 1 आनी 1 मनीस जेन्ना बरोबर काम करतात तेन्ना तो तिसऱ्या मनशाक काम करतात. ताका 1 + 1 3 म्हणटात. ताका सिनर्जी म्हणटात, सिंक्रोनायज्ड एनर्जी. ही बुद्ध आमच्या भुरग्याक येना. ताका लागून भुरगे बी पळय आतां ल्हान ल्हानशी गजाली आत्महत्या करतात, हे करतात ते करतात. पिझ्झा घेवन दी म्हणल्यार थालीपीठ दिता म्हणल्यार सुद्दां आत्महत्या करता. अशें जालां कित्याक विझडम जालना, बुद्धीची वाड जालना. आनी ज्याची बुद्धीची वाड जाता, निर्णय घेवपाची क्षमता येता, तो मनीस जिवनांत केन्नाच हरना. जीवन हें सोंपें न्ही, तें हांवें सांगची गरज ना तुमकां. फुलाच्या पायगड्या वयल्यान वतना हातूंत कितलेशे काटे आसात, फातर आसात, दरी आसात, दोंगर आसतात, ते सगळे हुपून वचचें पडटा. आनी ते हुपून वतना तुका काटे हे लागतातच. आनी ते काटे लागतलेच हे धरून वचपाक तुमी. ते सहज कर्म करपाक तुमी, अकर्म करपाक ते भगवद्गीतेंत सांगिल्ल्या प्रमाणे. ते अकर्म सकर्माचे. आनी हे करतना तुमी काळजांत एक गजाल दवरतात, ती जनाईची गाणी. हो आमचो कोण तो सुरेश भटाची सुंदर कविता आसा की वाटेवर काटे पाय अनवाणी परी काळजांत माझ्या जनाईची गाणी. ही जनाईची गाणी घेवन तुवें वचपाचें. आनी असली मनीस नेवर गिव वे टू डिस्पॉन्डन्सी. इवन वेन दे फेस द मोस्ट टेरिबल डिफिकल्टीज इन देयर लायफ, रादर दे बिकम more confident, more determined to overcome these difficulties. Man is not made for defeat. He can be destroyed but can't be defeated. Old Man and the Sea पुस्तकातले हे वाक्य हे म्हाका तरी खूब तारून गेला जिवनांत. ते पळय कशें ऑल इज वेल जाला आमचे तो ओल्ड मॅन 80 वर्सां लागीं येयलो जाणटो, कितलेशे दीस ताका नुस्तें मेळना. तो म्हणटालो आज हांव नुस्तें मेळयतलोच. तो भितर वयता डीप डीप इंटू द सी, ते फीश हूक घेवन. आनी तो त्या दीस नुस्तें लागता. येदे व्हडली नुस्तें लागता. नुस्तें हाका वडटा, हो नुस्त्या वडटा, टग ऑफ वॉर सुरू जाता. आनी वडटा तेजे हात रगत बंबाळ जाता सामके. आनी निमाणे कडेन तो मासो मरता. आनी तो ओडत हाडटना वाटेर त्या माश्याक, ल्हान ल्हान माशे दिवस जीवन म्हणटा तशें खावतात. आनी उरता तो फक्त काटो. आनी तो येता किनाऱ्याच्यान असो पडटा, हात रगत बंबाळ जाला. तो म्हणटा नो, फाल्यां आपूण परत वतलो, परत मासो धरून हाडटलो. मॅन इज नॉट मेड फॉर डिफीट. ही कॅन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफिटेड. एक सुंदर कविता आसा, आय नो नॉट वॉट इज डिफीट बट आय नो वॉट इज टास्क, फॉर आय नो हाव टू गेट अप आफ्टर माय फॉल. हे सगळे गजाली आमकां खंयच्यान मेळटात? हे सगळे गजाली जिणेक आधार जावचे पुस्तकांतल्यान मेळटात. आनी हे लेखक दिता. आनी लेखक असले विचार दिवपाचे पुस्तक लेखकान दिवपाक जाय. ते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आसपाक जाय अशी पुस्तक. आनी ही पुस्तकां आमकां जाय. आनी ही जर पुस्तकां जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार ते निसर्गाचें जे पळय पर्यावरण हे करून बॅलन्स काडून जे कितें जे पळय आमी लुकसाण भोगता तेज्या पेक्षा चड फायदो हांगा जाता. आनी अशें फायदो दिवची पुस्तकां लेखकाक दिवूं जाय. ताणें विचारपाचें तेंच, आपूण कित्याक बरयता? लोकांक विचार दिवपा साठी बरयता. लोकांक विचार दिवपा. मनोरंजन हे बाकी सगळे गजाली आसात, तुमी वचा विचार करा, डेप्थ ना तातूंत. विचार करपा साठी दिता. नाजाल्यार पर्यावरणाचें तें संरक्षण करचें, झाडां सुगूड दवरप बरें. तुमी म्हाका बरें करून आयकलें. आनी वाचप्यान कित्याक विचारप वाचप, कित्याक तुमकां विचार मेळटात, जिणेंत तुमी सादूर जाता म्हूण तुमी वाचप. आनीक तुमी बरें करून आयकलें. म्हाका आयकलें काय ना खबर ना म्हाका. कांय जाण उलयताले पण आयकलें अशें समजता, ओगी आशिल्लें. उलयताले म्हळ्यार ते आवाज व्हडल्यान येनाशिल्लो.
तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद. हे विचार आमकां नागीण भूल कादंबरींतल्यानूय मेळटले हातूंतूय दुबाव ना. कोंकणी साहित्य मळार म्हालगड्या लेखकांनी आदी सांग तरण्या पिळगेचेर दाखयल्ल्या विश्वासानच कोंकणी भाशेची उदरगत जाल्या. आयज नागीण भूल पुस्तकाचेर उलोवपाक लेगीत देविदास बाबान नेमला युवा लेखिका, अणकारपी आनी कोंकणी कार्यकर्ते बाय स्नेहा सबनीसाका. मागता ताणें ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. वेदीवेले सगळे मानेस्त, अध्यक्ष भोवमानेस्त अनंत बाबगनी, मुखेल सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद बापचारी, आयचे नागीण भूल ही कादंबरी बरोवपी साहित्यीक देविदास बाब कदम, कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष गौरीश बाब वेर्णेकार, सूत्रसंचालक डॉक्टर तन्वी बायक बांबोळकार, वेदी सकयल आशिल्ले सगळे लेखक, साहित्यीक कार्यकर्ते, कोंकणी मोगी, वाचक, म्हजेर जी जबाबदारी घाल्या पुस्तकाचेर उलोवपाची. पुस्तकाचेर उलयतना पुस्तका विशीं चड सांगनासतना, तशेंच संशोधन प्रपत्र मांडिनासतना खंय तरी संतुलन दवरून, बॅलन्स दवरून हांव म्हजे विचार हांगा मांडपाचो प्रयत्न करता. पुस्तकाची प्रत जेन्ना हातान पडली तेन्ना नागीण भूल हें नांव वाचूनच पयलीं म्हाका उत्सुकता जाली. आतां नागीण भूल म्हळ्यार कितें काय म्हणून, कारण भूल म्हणटा ते भूल भुलैया वा भूल घालप ह्या अर्थान शब्द आयकला. आनी नागीण म्हणटकच म्हज्या दोळ्या समोर आयले ते श्रीदेवी, बॉलिवूडांतली हिरोईन. म्हणटकच आतां तशेंच कितें तरी आसतलें बॉलिवूडान जे आमी पळयतात, नागिणीचेर कोण तरी नागिणेक त्रास करता आनी मागीर ती मनशाच्या रुपान येता, अशे कितें तरी विचार सुरवातेक फक्त माथाळो पळोवनूच येवन गेले. आनी जेन्ना पुस्तकाचें मुखचित्र पळयलें तेन्ना पयले नदरेन म्हाका अशी नागिणूच कशी दिसली उबी आसा. आनी मागीर परत पुस्तक काडून पळयलें तेन्ना म्हाका खंय तरी एक मनशाची आकृती दिसली. म्हणटकच दुबाव मारलो, हें पुस्तक नागिणेचेरूय आसा आनी मनशाचेरूय खंय तरी आसा. पुस्तक वाचलें, एकदां वाचलें, दोनदां वाचलें, तिसरे फावट वाचलें. तेन्ना खंय तरी दिसलें की ना, हातून जरी नागिणेचो उल्लेख आसा तरी हातून खंयच नागीण हें पात्र जावन येना. पूण लेखकान आमी म्हणटात कोलो बुद्दीन बोलो, म्हणजे कोलो हो सदांच कोल्याक एक आमी मनशाचो स्वभाव लायतात वा खंयच्याय जनावराक आमी मनशाचो स्वभाव लायतात. पूण आमकां खबर ना बाबा तो खरोच तें जनावर तशें आसा काय म्हणून. आमी आमच्या बुद्दीन त्या जनावराक तो स्वभाव लायतात. तेच रितीन आमी वागाचो वागरो जो आसा तो जर दिसलो जाल्यार मनीस घट जाता म्हणटात. नागिणीकूय आमी एक स्वभाव लायतात, तो म्हणल्यार नागीण जर कोणाय विशीं दाव धरून रावली जाल्यार ती विसरना. तोच जो स्वभाव आसा तोच खंय तरी लेखकान मनशाक लायला आनी ताच्या वयल्यान ही कादंबरी घडयल्या, एक कथानक घडयला. आनी नागीण म्हणटा ती हे कादंबरेन मुखेल पात्र जावन येता. आनी तिचें नांव आसता नागवंती, पूण तिका सगळे जाण नागीच म्हणून वळखता. म्हणटकच ताका लागून हो माथाळो नागीण भूल आयला. कादंबरीचो विशय सामान्यपणान देविदास बाब सामाजीक विशयांचेर बरयता. एक भुंयपूत कादंबरी सोडली जाल्यार जी गोंय मुक्ती चळवळीचेर आशिल्ली, पूण तातूंतय बी आमकां संघर्श दिसता, मनशाचो संघर्श दिसता, कुटुंबाचोय संघर्श दिसता भुंयपुतानूय बी. तेच प्रमाण हे कादंबरीनूय बी एक सोशल ड्रामा म्हणून ही कादंबरी येता. पूण ही कादंबरी तांच्या हेर कादंबरे परस मातशी वेगळी, कारण आमी जर तांची दिखा कादंबरी घेतली वा माय माती कादंबरी घेतली थंय आमकां सामाजीक प्रश्न चड दिसता. म्हणजे गांव वेवस्थे विशीं उदरगत जाता तेन्ना कशे तरेन गांव बदलता ह्या विशयांचेर चड प्रमाणान बडी मारिल्ली दिसता. हे कादंबरेन आमकां मनशाच्या स्वभावाचेर, विकृतीचेर,
मनीस बरो खंयचो वायट खंयचो हाचेर चड प्रमाणान भाश्य केल्लें दिसता. एक पात्र आमी हिरो म्हणटा आनी एक हिरोईन म्हणटा वा प्रोटॅगनिस्ट आनी एंटॉगनिस्ट म्हणटात, पूण हांगा आमकां कोण एंटॉगनिस्ट एक्झॅक्टली आनी कोण प्रोटॅगनिस्ट हे तशें कळना. म्हळ्यार ऑफकोर्स एक पात्र आसा जातून ती पुरायपणान आमी तिका वा ताकाच दोश दिवंक लागतले, पूण तशें जावपाक कारण कितें? आमी म्हणटात एक मनीस स्वभावान बरो जाल्यार ताच्या पालकां खातीर, पालकान ताका घरान बरे संस्कार दिला वा ताजे जे इश्ट आसात ताजी बरी संगत आसा. पूण हें आमी व्हडल्यांच्या बाबतींत म्हणपाक शकता. ल्हान भुरगे जर वायट वागता जाल्यार ताका कोणाचो दोश दिवप, कोणा खातीर तें जाता? आनी घरान परिस्थिती पळयली जाल्यार सगळी बरी आसा, म्हणजे आवय बापूय सज्जन सामकी, संस्कार बरे आसा, गांव बरो आसा, इश्ट बरे आसा, तरी आसतना जर एखाद्रे भुरगे एखादो चलो वा चली जेन्ना वायट वागता तेन्ना कोणाक दोश दिवप असो प्रश्न येता. बरें, त्या भुरग्याकूच आमी दोश दिवप काय ताका तशें जावपा खातीर आनीक कांय कारणां आसूं शकता काय कितें असो एक प्रश्न येता. म्हणटकच ही कादंबरी वाचता तेन्ना हे कांय प्रश्न मनान घोळपाक लागले. आनी सोशल ड्रामा म्हणटा तेन्ना खंय तरी कांय पात्रां आसा ती म्हाका आमच्या टीव्ही सिरियल्स जर खूब जाण पळयता आसतले घडये, झी टीव्ही वा स्टार प्लस वा मराठी सिरियल, तातूंत आमकां एक नेगेटीव पात्र दिसता. म्हळ्यार हांव हातां टीव्ही चड पळयना, पूण एका वेळार ती कोमोलिका बी तशी पात्रां आसताली. म्हणटकच त्या पात्रांची खंय तरी याद जाता, अरे ही कोमोलिका भशेनूच आसा वा कोण नेगेटीव पात्र आसात. पूण त्या पात्रा भितर आनी ह्या पात्रा भितर काय फरक आसात? कारण हांगा आमकां ताच्या भुरगेपणांतल्यान ते जाणटे जाय मेरेनचो प्रवास मेळटा आनी एक प्रकारे कित्याक वागता तें खंय तरी आमकां जस्टिफिकेशन कांय प्रमाणान मेळटा. पूण हांगा जस्टिफिकेशन वा स्पश्टीकरण दितना लेखकान ते वायट वागता वा तो वायट वागता ताका जस्टिफाय करूंक ना, ते वाचकांचेर दवरला की तुमी थारायात ते माफ करात, ते तुमी थारायात ते वायट वागता वा तो वायट वागता ताचें कारण कितें तें तुमी पळयात. पूण एक प्रसंग सांगता. नागी म्हणून एक पात्र आसा, मुखेल पात्र हे कादंबरेंतले, आनी ताची भयण आसा श्रीमंती, व्हडली भयण. म्हणटकच घरान आवय बापूय सदांच नागीक मार घालता, कारण ते केस्तांवां करता, झगडी करता, कोणाक त्रास करता म्हणून. आनी घरानूय बी ताका मातशें हात मारपाची संवय. म्हणटकच आवय बापूय ताकाच कितें कितें म्हणटा आनी आवय बापायचेय बी हें आसता की भुरग्यान सुदारचें म्हणून. पूण ते भुरगे विचार करता की एकदां हांव कांयच करना, हांव चोरी करच ना, तरी आसतना घरान चोरी जाता जाल्यार ताकाय बी आपल्याकूच दंड दिवप, आपल्याकूच ख्यास दिवप. म्हणटकच आमी जे एक पात्र श्रीमंती हे पात्र बरें म्हणून पळयतात, मागीर ताजेरूय प्रश्न पडटा, अरे खरेंच बरें काय म्हणून. आनी आमी फक्त नागी ह्या पात्राकूच ल्हानपणान ताकाच वायट म्हणप का म्हणून अशें सुरवातेकूच आमकां दिसपाक लागता. नागी ह्या पात्रा विशीं उल्लेख करतात. ही जी कादंबरी आसा ती नागी विशीं तरी आसली, तातूंत बाकीची खूब पात्रां येतात. स्वाभावीक आसा, कादंबरी म्हणटकच भितर उपकथानकां खूब येतली. म्हणटकच नागीची जीण दिसता आमकां, ताज्या घोवाची जीण दिसता, ताज्या आवय बापायची जीण दिसता, भयणीची जीण, मावशेची जीण, घोवाच्या पुराय कुटुंबाची जीण. आनी ताच्या आवय बापायचें नांव हे कादंबरीन आसा तें राम आनी सीता. म्हणटकच राम सीता वाचतकच सद्याचो वाद चल्ला त्या राम सीते बद्दल ना हे. ही राम सीता मनीस रुपानूच आसा आनी तांचोय बी संघर्श आमकां एक उपकथानक म्हणून वाचूंक मेळटा. राम सीतेचो, कमलाकराचो, अशी जी बाकीची पात्रां आसा. आनी लेखकाक श्रेय दिवपाक जाय, कारण तांच्या प्रत्येक कादंबरीन आमकां पात्र चित्रण हे खूब प्रभावी रितीन आयिल्लें मेळटा. म्हणल्यार वाचता तेन्ना हे पात्र आनी आसपाक शकता काय कितें असो प्रश्न आमच्या मनान येना. म्हणटकच
ताच्या खातीरूय तुमकां परबी भेटता की ह्या कादंबरेन तुमी पात्र चित्रण खूब बरे तरेन केलां. कादंबरेची सुरवात जरी फ्लॅशबॅकान जाली तरी ती सोंपता वर्तमान काळान आनी पुराय कादंबरी आसा ती 80च्या दशकांतली आसा. 80च्या दशकान सुरू जावन आतां वर्तमान काळान खंय तरी सोंपता ती 80-85च्या दशकान. आनी स्वाभावीक आसा कादंबरीकार जे आसा ते कारवार वाठारांत जल्माक आयिल्ले म्हणटकच त्याच वाठारांत हे कथानक घडटा. कारवार वाठार, हुबळी वाठार हाचो उल्लेख हे कादंबरीन येता आनी कारवार वाठारांतल्या भांडी जात्रेचो तांच्या चडशा कादंबरींनी उल्लेख आयलाच. म्हणटकच सांस्कृतीक दर्शनूय बी हे कादंबरीन घडटा. तांची माय माती कादंबरी घेतली जाल्यार तातूंतय बी सांस्कृतीक दर्शन आमकां घडटा. हातूंतलें एक पात्र म्हाका स्वता खूब आवडलें, म्हळ्यार नागी कमलाकर ही पात्रां बरी आसाच, पण चंपा हें पात्र एक तातूंत म्हाका खूब वैयक्तीक रितीन खूब आवडलें. ताचें कारण म्हणल्यार आमी मनीस आमकां जे नेम घालून दिल्ले आसा समाजान, अलिखीत नेम त्या नेमाच्या बांदावळीनूच खंय तरी वागतात. म्हणल्यार मनशान कोणी आयलो जाल्यार ताचे कडेन अमूक रितीन वागपाक जाय वा अमूक तरेनूच ताचे कडेन उलोवपाक जाय अशें आमकां खंय तरी थारायल्लें आसा. पूण हें चंपा जें पात्र आसा तें आमी सरसकट म्हणटले तें पिशें म्हणून, पूण म्हाका तें खंयच पिशें दिसना. तें आपल्याक जाय ते तरेन वागता आनी आपल्याक जें दिसता मनांतल्यान तशेंच तें वागता. म्हणून म्हाका हें पात्र चड आवडलें. आनी हे कादंबरेन सगळें बरेंच घडटा अशें ना वा वायट घडटा अशेंय ना. कांय ट्रेजेडीज आसात, कांय सुखांतिका दुखांतिका दोनूय आसा, शोकांतिकाय आसा. शेवटा विशीं उलयतना म्हाका दिसलें काय घडये ही कादंबरी अर्द्यार सोंपल्या काय कितें, ताजो पार्ट 2 बी येवंक जाय. हालीं पिक्चरांचे बी पार्ट 2 येतात. इंग्लीश साहित्यानूय तशें जाता, पार्ट 2 बी येतात. तशें घडये कोंकणी कादंबरीन च्या मळार पार्ट 2 तांणी बरोवचो. पूण कादंबरी जंय सोंपल्या थंय दवरली म्हणूनय कांय हरकत ना. ताचें कारण म्हळ्यार तांणी विचार जे मांडला तातूंतल्यान वाचकांक फुडें विचार करपाक ते प्रवृत्त करतात की नागीचे जिणेंत कितें घडलां आसतलें मुखार. आनी आमी म्हणटात की कर्म मनशान सदांच सारकें बरें करचें. एवरीथींग इज बेस्ड ऑन कर्मा म्हणटात आमी. सगळे तुजे जे एक्शन्स आसा ते सारके आसपाक जाय, ना जाल्यार तूं वयर वचून कितें करतलो वा तुवें जें केलां तें हांगाच तुवें भोगपाचें अशेंय म्हणटात. पूण आमी आमचे जिणेन पळयतात की कितलेशेच जाण वायट करतात, खूब वायट वागतात, पूण तांचे जिणेन केन्ना वायट जायना. जेन्ना आमी साहित्य हो समाजाचो हारसो म्हणटा तेन्ना आमी फक्त बऱ्यो गजालीच साहित्यान दिवप, शेवट सदांच बरोच जातलो अशेंच म्हणप म्हाका जाल्यार दिसना. आनी तेच हे कादंबरेन लेखकानूय बी खंय तरी नमूद करपाचो यत्न केला अशें म्हाका दिसता. कादंबरेक ताजें जिवंतपणां येता जेन्ना ते आपल्या अणभवांतल्यान बरयता तेन्ना. म्हजे अणभव हांवें तांकां सांगले आनी तातूंतल्यान जर ताणी कादंबरी बरयल्ली जाल्यार घडये ताका जिवंतपणां येवची नासली आनी ती वाचनीय जावची नासली. पूण म्हाका दिसता तांच्या अणभवांतल्यान ही कादंबरी आयला, ताकाच लागून ती वाचनीय जाला. वाचतना एक गतीन वाचपाक मेळटा. म्हणल्यार एक वरान तुमी 40 ते 50 पानां सोंपेपणान वाचपाक शकता. इतली ती सुटसुटीत कादंबरी जाल्या. आनी आमकां गोंयकारांक एक अडचण जाता की जेन्ना कोणी कारवार वाठारांतले कादंबरी बरयतात तेन्ना आमकां वाचतना एक शब्द खबर नासता. ताजें कारण म्हणल्यार आमची कोंकणी आतां इंग्लीश मराठीच्या प्रभावाक लागून खंय तरी मिस्तूर जावपाक लागल्या. कारवार वाठार मंगळूर वाठारांतली जी कोंकणी आसा ती आमकां समजुपाक एकदां कठीण जाता. पूण हे कादंबरेन तशी कसलीच अडचण येना. कारवार वाठारांतले शब्द आयल्यात भितर, पूण ते सोंपेपणान कॉन्टेक्स्टाक लागून आमकां कळटा कितें म्हणून तें. म्हणटकच कादंबरी वाचतना खंयच आडखळ जायना. हांव इतल्याचेर थांबता. देविदास भाव, तुमकां ही कादंबरी उजवाडा हाडिल्ले खातीर परबी. देव बरें करूं.
देव बरें करूं स्नेहाबाई. सामकें सुटसुटीत उतरांनी पुस्तकाची वळख, पुस्तका विशीं चड हें उमळशीक म्हाका दिसता सगळ्यांक लागिल्लें आसा ह्या उलोवपांतल्यान. तर पुस्तकाचेर विचार आयकले. आतां पुस्तक तुमचे मेरेन पावोवपाचो वेळ आयला. मागता मुखेल सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी तशेंच हेर मानेस्तां लागीं तांणी नागीण भूल ह्या कादंबरीचें लोकार्पण करचें. दिनवास आणि नागीण भूल कादंबरेक येवकार. ही कादंबरी देविदास बाबान तांचे साहित्य गुरू सरस्वती सन्मान प्राप्त भोवमानेस्त महाबळेश्वर सैल हांकां ओंपल्या. त्या हांगा आयज आसात आमकां खोस भोगता. ह्या वेळार मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं श्री पूर्णानंद च्यारी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे लागीं तांणी सैल बाबांक पुस्तकाची प्रत ह्या वेळार भेटोवची. देव बरें करूं. तेच प्रमाण आपल्या खाशेल्या शैलींतल्यान नागीण भूल दृक माध्यमांतल्यान चित्रावपी मुखपृश्ठ दिवपी श्रीधर बांबोळकार हांकां ह्या वेळार पुस्तकाची प्रत भेटयतात. ते उसरा पावतले. ताका लागून तांचे पूत कलानंद बांबोळकार हांचे लागीं मागता तांणी ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यांच्या हातांतल्यान पुस्तकाची प्रत स्विकारची. कोंकणी खातीर धडार बडी मारत नवे गडे तयार करत कोंकणी विशयाचें विद्यादान करपी कोंकणी संगिताक भांगराळो सूर दिवपी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आयज मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्या हाजी आमकां खोस भोगता. मागता तांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. ह्या व्यासपीठाचेर ह्या सुवाळ्याची येजमानकी चलोवपी अनंत अग्नी, ताका भाई म्हणटा, पुस्तकाचे लेखक, आयचे उत्सव मूर्ती आदरणीय देविदास कदम लेखक, कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार, पुस्तकाचेर उलोवपी नित्य युवा पुरस्काराची जैतिवंत मानकरी स्नेहा आनी पयरूच साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार जाका जाहीर जालो ती निवेदिका तन्वी बाय. मुखार बशिल्ल्या मदीं आदरणीय उदयबाब, महाबळेश्वर सैल, भाई मावजो, श्याम वेरेकार, प्रकाश, सिनियर लोक बाकी रामानंद रायकर ज्येष्ठ संगीतकार आसात, बाकी सगळे आमचे कारभारी कोंकणी चळवळींतले युवा तशे बुजुर्ग सेवक आनी कार्यकर्ते सगळ्यांक नमस्कार. हांगा हे इतले बुजुर्ग लोक मुखार पळयतकच म्हाका हांगा खरें सांगन दिसता की मुखेल सोयरो म्हणपाक अशें हेंशें दिसता, भंयसो दिसता हें पद घेवपाक. कारण आमी कार्यकर्ते कशेंच वावुरत आयल्या आनी कार्यकर्ते म्हणूनच बाकीचे कार्य करतना मदीं धांवून येवन मायकार कितें तरी उलोवप आनी परत कार्याक वचप अशेंच आमची आतां मेरेनची संवय. आनी त्या वेळार असो मुखेल सोयरो बी म्हणून कोणाक करतकीर खाकुडल्या भशेन जाता मातशें. हें खाकुडपण मातशें म्हजें समजून येवचें म्हणून सगळ्यां कडेन मागता. भाशीक चळवळींत आमी जेन्ना वावुरतात तेन्ना वेगळ्या वाटांतल्यान काम करतात. पूण सगळ्यो वाटो जरी वेगळ्यो आसल्यो तरी ताजे फांटे एकठांय येवन खंय तरी मुखेल अस्मितेच्या प्रवाहाक मेळटात. देविदास कदम हांच्या साहित्याचो अभ्यास करचो म्हणून हांवें म्हजे TYBAचे बॅचीक देविदास कदमाच्या गांवांत पेले. ताजी कथा ज्यो आसा वेगवेगळ्यो कारवार माजाळी वाठारांतल्यो त्यो सगळ्यो कथा कादंबऱ्यो वाचूंक लायल्यो, ताजे टिप्स काडपाक लायले आनी तांच्या गांवांत आमी मुजरत गेले आनी भोंवले. तेन्ना देविदास कदमांनी आमकां सांगलें कांदळां कशी घडली, खंय घडली, बाकीचे स्वीट होम जी कथा आसा ती कथा खंय घडली, खंय तें घर म्हजें स्वीट होम आसा काय ना. आमी साहित्यीक देविदास कदम हांचे कडेन चर्चा करताले तेन्ना हें सगळें आमकां दिसतालें. तेन्ना विरांगण तो वीर कितें तो विरगळ आमकां विरगळ वाठारांत आमकां घेवन गेले. तेन्ना आमकां विरांची जे हावुती पडल्या थंय एक सुवातेर आमकां ते घेवन वेगळ्या इतिहासांक घेवन आमकां गेले. पण लेखक बरयता ताजे भायर ताजे कडेन खूब विशय आसता, थंय तो वचत ना. आमी देविदास कदमांक मेळपाक गेले तेन्ना आमकां विशय मेळ्ळे देविदास कदमाच्या जिवितांतले. ते अजून खूब विशय कदमांच्या साहित्यांतल्यान येतले अशें आमकां दिसता. त्या निमतान भुरग्यांक
साहित्य निर्मिती प्रक्रिया आनी साहित्य निर्माण करपाक शक्ती दिवपी वेगवेगळे संदर्भ, त्यो जागे, ती मनशां जर प्रत्यक्ष पळोवंक मेळ्ळी जाल्यार उमेद जाता आनी साहित्या कडेन संबंद बरे तरेन प्रस्थापीत जाता असो म्हजो अनुभव. होच प्रयोग हांवें महाबळेश्वर सैल हांचे सांगता. महाबळेश्वर सैलांचें साहित्य आनी तांचो गांव, थंय आमी तांकां घेवन स्वता भोंवले. तांच्या वयाची तमा बाळगिनासतना गामा गुम जावन ते सकाळसान दनपार 4 मेरेन आमचे बरोबर वावुरताले, आमकां मार्गदर्शन करताले. कथा कशी घडली, 7 मावळ्यांचो भाचो, ती त्या गांवान आमी पावले, सातेरीच्या देवळा कडेन पावले. असोच प्रयोग हांवें पुंडलीक नायकाच्या अच्छेव कादंबरीचे बाबतींत केलो. भुरग्यांक घेवन अच्छेव कादंबरी ज्या मायनीर घडली, ज्या गांवांनी घडली, ज्या शेतांनी बुडली, ती अच्छेव कादंबरी ज्या कादंबरींत संस्कृतायेचो रास जालो, जंय धालांचो मांड भरतालो तो आयज कितें आसा, जंय गोरवां न्हातालीं थंय आतां ट्रक न्हाता मायनीचे, हें सगळें चित्र आमी भुरग्यांक दाखयलें. आनी साहित्य संस्कृतायेची निर्मिती, सृजन शक्ती एका लेखकाची त्या काळावयली तेन्नाची प्रतिभाचो ओग आनी आयज ताजेर पुनर्विचार करपाची ताकद थंय वचून लेखका भितर निर्माण करप आनी विद्यार्थ्यां मेरेन साहित्य संस्कृती आनी ताजो फाटलो काळाचो इतिहास उगडो करून दाखोवप, हातूंत एक वेगळो आनंद आसता. आनी मागीर कळ्ळें ह्या तिनूय लेखकां कडेन जें ताणें आतां मेरेन हाडलां ताच्या भायर तांचे कडेन भरपूर आसा, तें आमकां बेगीन मेळटलें अशी आमकां आस्त हांव बाळगितां. भाशीक उश्णेपण आमचे भाशेक वांज करतली असो एक हुस्को आसा. हो हुस्को आपली भास सारकी खेळोवप ना, घडोवप ना, निजाचें कितें आसा ताचो सोद घेवप ना आनी हेर भासांतलीं उतरां हाडून साहित्यान आपल्या पेरप, हातून आमची कोंकणी व्हड जातली, कोंकणी साहित्य व्हड जातलें काय असो एक हुस्को आसा. हेरा भासांतली उतरां घेवन साहित्य भाशे कडेन कबड्डी खेळटात आमी आज, अस्सल विसरतात, हें आमकां परवडचें ना. देविदास कदमा सारकिल्ले लेखक हे भाशीक अस्सलपणाचें भान दवरतात आनी तातूंत आनिकूय भर पडची अशी आमकां आस्त बाळगुपाक लायता. हेंच महाबळेश्वर सैलाच्या साहित्यांत आमकां दिसता. अस्सल निजाची उतरावळ, वाक्प्रचार, म्हणी, कोंकणीचो स्वभाव, भाशीक तसो अलंकारीक स्वभाव आसा. हो अलंकारीक आनी भाशीक स्वभाव आमच्या साहित्यान येवपाक जाय. हें बरेचशें साहित्य वाचतना आमकां उणें दिसता, हें आमकां परवडचें ना अशें आमकां हें साहित्य वाचता तेन्ना कळटा. नागेश बाबान खलील जिब्रान कोंकणीन हाडलो. वो खलील जिब्रान कोंकणीन हाडटना नागेश बाबान उतरावळीचेर जो प्रयोग केला, तो उतरावळीचो प्रयोग पळयतना कोंकणीच्या स्वभावाक जुळपी नव्यो उतरावळी दिल्यात. खंयच अडीचें दिसनासतना भास, वर्णन, अभिव्यक्तीचो प्रवाह अळंग फुडें व्हेला. हें जमूंक शकता आमचे कडेन, हें आमकां दाखोवन दिलां. शणै गोंयबाबाचें पुराय साहित्य ताजो वस्तुपाठ आसा. उदय बाबा मेरेन आनी भाई मावज्या मेरेन तो वस्तुपाठ आमकां मेळटा. पुंडलीक बाबाच्या साहित्यान तो मेळटा. तसो हेरा साहित्यान आज मेळना आनी मेळना ही वस्तुस्थिती आसा. वायट दिसतलें पूण ती गजाल खरी. ही गजाल आमकां आशययुक्त कथा दितल्यो, कादंबरी दितल्यो, तंत्र दितल्यो, पूण आमची निजाची भास खंय व्हरतले आमकां घेवन. पूण आमची निजाची भास आमकां कळोवपाक जाय, घडोवपाक जाय. हे नदरेन आमचो खास प्रयत्न जाल्लो जावपाक जाय. खंयच अडीचें दिसचें ना. अभिव्यक्ती तंत्र विकास घेवन येता, पूण भाशीक पावण्यार आमी आमच्या निज भाशेंतली उतरां, वाक्प्रचार, म्हणी हांचे कडेन हाडनजर करून चलचें ना. मरे नवे नवे विशय दिसूंक लागले. हांवें सांगलां त्या प्रमाण शणै गोंयबाबाचो उल्लेख केला, वस्तुपाठाच्या संदर्भान उलयला, ताचेर हांव परत उलयना. खंयचेय भाशेंतलें साहित्य त्या त्या प्रांताचें वा भाशीक समुहाच्या संस्कृतायेचें, उदरगतीचें, समाज जिणेचें दर्शन घडयता. भूतकाळ गेलो, वर्तमान जगले, तरी आमी आतांच्या काळाच्या भुजार रावून भविश्य काळाचो वेध घेतात. त्या काळाची संस्कृताय, त्या काळाची संस्कृताय कशी आसतली हाचो सोद आतां आमी घेवंक लागल्यात. तिची नीज बिजां आतांचे सर्जनशीलतेन आसात, कारण आमची जीण प्रभावांच्या प्रवाहान मुखार सरत आसा हाचें भान आमी दवरत आसा आनी तें भानूच दवरून फुडें आयल्या.
आमी आतां आईचं वर्तमान जगतना नवी फुडली संस्कृताय जिवी उरतली आनी ती बरे तरेन घडटली हाची बिजां आईचे सर्जनशील वातावरणान आसा ताचो सोद आमकां घेवचो पडटलो. ते खातीर रुंद रस्ते खणपाची प्रेरणा आमकां चित्रकलेन दिल्या, नाट्यकलेन दिल्या, अध्यापन कौशल्यान दिल्या, तशी साहित्य आनी विविध सृजनांतल्यान आमकां ती मेळूंक जाय आनी ती मेळ्ळ्या. पावसाचें उदाहरण घेवया, पावसाची देखूच घेवया. पावस जरी मळबांतल्यान गळो तरी धर्तरे कडल्यान तो कितें तरी घेता आनी परतो नव्यान आमकां दिता. पावस शिरंधारांनी, पावस हरंदारांनी, पावस बारीक चमक्यो जावन शेंता, पावस केन्ना उजवाडाच्या भांगरा शेतांनी मोतयां पेरता. पूण पावस असो विविधतेन आमचे भितर पडटा, पावस कोसळटा आनी ताका लागून आज आमकां विविधांगी रुपान परत कितें तरी मेळिल्ल्याचो आनंद जाता. पावस कितल्या दिकांतल्यान आनी दिगंतांतल्यान आनी युगांतल्यान पडत आसा, पूण आज लेगीत पयलो पावस आमकां नवोच दिसता, कारण तो नव्यान आमकां कितें तरी दिता. ही सैमीक अभिरुची आमी केळोवया. आमी हांगसरल्यानूच कितें तरी घेतात आनी परत आमी नव्यान दितात. पावस सृजन शक्तीचें एक रूप, तें आमकां विविधांगी रुपान दिता आनी स्वता जिवंत उरता, टवटवीत उरता आनी घेवपी बीन टवटवीत उरता. तशें आमचे लेखकाचें आनी वाचकांचें नातें जावचें अशी म्हजी आस्त. जें हांगसरल्या निसर्गांतल्यान आमी घेता, हांगसरल्या समाज जिणेंतल्यान घेता, हांगासरल्या सांस्कृतीक जिणेंतल्यान घेता, हांगासरल्या इतिहासीक सगळ्या वातावरणांतल्यान घेता, त्या नव्यान नवी दृश्टिकोन दिवपाक आमचे कडल्यान सृजनशीलता निर्माण जावची आनी ती जाता. हाजें एक चित्र आमकां दिसलां, पूण तातूंत वाड जावपाक जाय हें मात खरें. आमचे साहित्यीक वेगळे वेगळे तरेन आसात. आपूण जो साहित्यान दिसता तसो समाजान तो आसता. थोडे साहित्यीक साहित्याचूच दिसता पूण समाजान तशें दिसना. आपूण एक विचारधारेचो सरदार कशे कांय वावुरतात आनी कांय एजंट कशे वावुरतात. सरदार म्हणून जो वावुरता ताच्या साहित्याचेर वाचकांचो विस्वास निर्माण जाता आनी वाचकय बीन त्या सरदाराच्या वंशकुळेच्या परंपरेचो कसो आपूण ताजे बरोबर मुखार वचूंक लागता. थोड्यांच्या साहित्यांत प्रेरक अणुशक्ती भरिल्ली आसता. ताणें निखळ बरोवचें आनी बरोवचेंच. तातल्यान नवे लेखक, वाचक, उपासक तयार जावन नवें कितें तरी घडयतले. संवसाराक अशे देखी दितल्यो अशें आमच्या मदीं शणै गोंयबाब जावन गेल्यात. फुडले लेखक आसात. आज पयर भाईन एक बरो मुद्दो मांडिल्लो, त्या मुद्द्याचेर हांव स्पर्श करता आनी मागीर हांव म्हज्या समापना कडेन येता. साहित्य अकादमीच्या संदर्भान भाईन बरो मुद्दो मांडलो. तो कांय लेखकांच्या पुस्तकांक पुरस्कार मेळटात, पूण ज्या पुस्तकाक ताजें मेळूंक जाय तो मेळना. आनी तें वायट अशें नासता ताजें साहित्य जें कितें आयलां तें, पूण अशें दिसता की ताज्या सगळ्या साहित्याच्या सगळ्या वळेरी भितर हें बेस्ट पुस्तक, हाका अकादमी पुरस्कार मेळूंक जाय आशिल्लो अशी खंत उरता मनांत. आनी भाईच्या ह्या मता कडेन हांव पूर्ण सहमत आसा. भाई म्हाकाय बीन तशेंच दिसता की एक लेखकाचें एक साहित्य अशें एक पुस्तक येता, त्या वेळार त्या वर्साच्या काळान त्या पुस्तकाक पुरस्कार मेळटा, नामना जाता, प्रसिद्धी दिता, आदरान तांचो भोवमान जाता, जावचोय बीन. पूण ह्या मुद्द्याक धरून हांव अनुवादाच्या मुद्द्या कडेन वता. साहित्य अकादमीच्या आयचे कचेरेंत आज आमचे पळयत जाल्यार कितलींशींच बाकीच्या भाशांतलीं अणकारिल्लीं पुस्तकां कोंकणींत आयल्यात. आनी आमकां इतली साहित्य अकादमीचे पुरस्कार आमकां फावो जाल्यात. साहित्य अकादमी जितली अणकारिल्लीं पुस्तकां आसा ती मागीर रोखडीच बाकीच्या भासांनी व्हरता. खूब बरी देख आमकां आसा. पूण आमचे बरेचशे साहित्य पुरस्कार मेळून सुद्दां अणकाराच्या रुपान येवपाचें उरलां. कित्याक उरलां काय? मागीर हांव आनी एक विचार करपाक लागलो. जीं पुस्तकां आमचे कडेन आयल्यात व्हडल्या व्हडल्या भाशीक प्रवाहांतल्यान तांचो दर्जो इतलो उंचल्या पांवड्या वयलो आसा, जी अणकारीत जावन आयल्यात. आमच्या बुजुर्गांचें साहित्य आयलांच, तें साहित्य बाकीच्या भासांनी गेल्ल्यान आमचें साहित्य वाडलां, आमची भाशेची प्रतिश्ठा वाडल्याच. हांव त्या प्रतिश्ठेक योग्य तो प्रणाम करून हांव हें उलयतां की अजून आमचे कडेन
साहित्याच्या दर्जाच्या निमतान विचार करपाची गरज आसा आसा आसा. आयज पुरस्काराच्या अणकाराक जर हात घालता काही पुस्तकां आसा जाल्यार ते अणकार करून जर आमी दुसऱ्या भाशांनी व्हरतले जाल्यार आमी त्या भाशांक नवें कितें दितात. अशे तरेचो एक भास निर्माण जाता की हें ऑलरेडी त्या भाशांनी आसा. साहित्यीक बाकीची भाशेंतली अणकारीत पुस्तकां आमचे कडेन जेन्ना आयल्या तेन्ना आमकां कितें नवें मेळटा. पूण आमच्यातलें सगळेंच साहित्य आमी नव्या लोकांक दिवपाक शकतले काय कितें, आमी थंय उणें पडटा काय कितें, हाची एक आत्मपरिक्षण करपाची वेळ आयल्या. लेखक म्हणटा म्हजें पुस्तक तुमी वाचलां, प्रकाशक म्हणटा म्हजें पुस्तक तुमी विकतें घेतलां, वाचक म्हणटा हांवें तुजें पुस्तक वाचलां, तुवें म्हाका केन्ना तुजे माचेर आपूण उलोवंक लायला. आमी कितल्या अपेक्षांच्या वाटांतल्यान वता. आमी सगळ्यो अपेक्षांचो सांगोड करया. कारण आमी सुरवातूच केल्ली अशी, आमी वेगळ्या वेगळ्या पाठांतल्यान काम करता. शणै गोंयबाबाचोच मंत्र तो, एकेच वाटेन गर्दी केल्यार गच्ची केल्यार कितें तरी चुकता. आमी वेगवेगळ्या पाठांतल्यान काम करपाक जाय. होच मंत्र घेवन आमी अपेक्षाय बाळगुया, अपेक्षांची पुर्ती करया आनी प्रामाणीकपणान आमी आत्मपरिक्षण करून जें आसा बरें आहा तें बरें, चुकता तें चुकता हें आमी मान्य करून ह्या अपेक्षांचो एक बरो सांगोड करून कोंकणी अस्मितायेचें बरें जावचें, मंगल जावचें ही प्रार्थना करून हांव थांबतां. बाबूच्या लग्नाक कावळे आयले, कावळे कवळेचे. बाबूच्या लग्नाक काणपी आयले, काणपी काणकोणचे. बाबूच्या लग्नाक रांदपी आयले, रांदपी रामनाथचे. बाबूच्या लग्नाक वाडपी आयले, वाडपी वाडयेचे. बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबू आयलो ना. अरे बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूक सांगले ना. हे हांव इतल्या खातीरूच म्हटलें, बाबूच्या लग्ना खातीर जर आमी इतलें करता आनी खुद्द बाबूकूच आमी विचारनात, खुद्द मंत्रूच आमी विसरतात, खुद्द आत्मोच विसरतात जाल्यार कशें जातलें. आमी कोंकणी मायेचो आत्मो शाबूत दवरुया, सगळ्यांची अपेक्षा पुर्ती करया आनी सगळ्यां कडल्यान सहकार्य घेवन कोंकणी अस्मितायेचें जैता खातीर वावरुया. सलाम. धन्यवाद पूर्णानंद सर. तुमच्या विचारांनी आणि तुमच्या मार्गदर्शनाचो सूर आयला, तातूंत कोंकणी साहित्याक नवी दिका मेळून नवो सांगोड घडून ही आस्त बाळगिता. नागेड भूल कादंबरीच्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्याचे अध्यक्षपद भूषयतात देविदास बाबांचे लागींचे इश्ट, त्याच प्रमाण रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक, कोंकणी शिक्षण तसेच सूत्रसंचालन मळावेले भाई श्री अनंत अग्नी. मागता तांचे लागीं तांणी ह्या वेळार अध्यक्षीय उलोवप करचें. संजना पब्लिकेशनान उजवाडा कडेल्ल्या नागेण भूल ह्या श्री देविदास कदम हांच्या 8व्या कादंबरीच्या लोकार्पण सुवाळ्याक हांगा माचयेर हजर आशिल्ले नामनेचे लेखक, कवी, संघटक, आयोजक डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, तेच प्रमाणे म्हज्या सांगातान माचयेर आशिल्ली आयच्या तरण्या पिळगेची एक समर्थ फुडारी स्नेहाबाई सबनीस, म्हजो इश्ट गौरीशबाब वेर्णेकार, लेखक कदम सर, आनी जांकां कालच पयरच साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार फावो जाला अशी तन्वी बाय कामत बांबोळकार, मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त. पूर्णानंद बाबान उलयतना सुरवातेक म्हळें की इतले मोठे दिग्गज मुखार बशिल्ले आसतना आपली धडधड वाडली म्हणून. आतां पूर्णाची परिस्थिती अशी जाल्यार म्हजी कशी जाल्ली आसतली तुमी जस्ट कल्पना करात. पण तशें हांवें जर म्हणलें जाल्यार मुखार बशिल्ले उदय बाब आसत, भाई आसत, सैल बाब आसत, ते खात्रीन मनांतले मनाक तरी म्हजेर तापतले. म्हाळशी सर आसा, मनांतले मनाक तरी तापतले. तुमकां जे आमी घडयल्यात ते मुखार रावन अशे तरेचो न्यूनगंड व्यक्त करपा खातीर काय म्हणून. आनी म्हणून न्यूनगंड पयस दवरता आनीक अध्यक्ष म्हणून जो मान दिल्लो आसा कदम सरांनी, त्याच मानाक फावो अशें तरेच्या कॉन्फिडन्सान उलोवपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यांत आदी कदम सर उलयले क्रिकेट मॅचीचे जर आमी देख घेतली, मारण लायलें आसतलें कोणें एखाद्याक म्हजें उलोवप सुरू जालां म्हणून.
क्रिकेट मॅचीची जर आमी देख घेतली जाल्यार सुरवातेक सेहवाग येतालो एका तेंपाचेर, त्या प्रमाणे देविदास कदम सर आयले सुरवातेकच आनी दणदणीत बरी बॅटींग करून गेले. उपरांत द्रवीड येतालो, खूब सुंदर नजकता भरिल्ली अशे तरेची बॅटींग आसताली. स्नेहा येवन गेले, खूब सुंदर घडये अशे तरेच्या पुस्तकाचेर उलोवपाचो ताजो पयलोच प्रसंग आसतलो, पूण ताजो अधिकार आसा तो, कारण ताजो अभ्यास आसा. खूब सुंदर पुस्तकाचेर ताणें उलोवप केलें. मागीर पूर्णानंद बाबान तर सगळ्या तरेच्या सगळ्या घटकांक साहित्याच्या वाचक आनी लेखक प्रकाशक सगळ्यांचो हें करत आढावो घेत आपले दणदणीत अशें उलोवप केलें. तन्वी तर खूब सुंदर तरेन सुत्रसंचालन करत आसा. खरें म्हणल्यार हांवें हांगा वचपाचें आनी ताणें आयज थंय वचपाचें, कारण पुरस्कार प्राप्त जाल्ली एक लेखक ती. आमची कोंकणी साहित्याचें व्हडपण कितें की आयज कादंबरीचें हांगा प्रकाशन जाता आसतना कोंकणी कादंबरीचे मानदंड जांकां मानूं येतात किंवा राष्ट्रीय पांवड्यावेले कादंबरीचे मानदंड जांकां मानूं येतात ते सैलबाब, भाई मावजो, उदय बाब तांच्यो कादंबरी आयज फकत कोंकणी पुरत्यो न्ही जाल्यार कोंकणींतल्यान अणकारीत जावन कितल्याशाच भासांनी त्यो पावल्यात आनी त्या त्या भाशांतल्या समिक्षकांनी त्यो उखलून धरल्यात. ह्या वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार ज्या कादंबरीक फावो जाल्या त्या कादंबरीची लेखिका म्हायताई हांगा आसा. आनी अशे कादंबरींतले दिग्गज मुखार बसल्यात आनी जाणें आयुश्यांत केन्नाय कादंबरी बरोवपाचो विचार सुद्दां केलो ना अशे तरेचो मनीस ह्या कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हणून हांगा बसता. हें मोठेपण म्हजें न्ही, हें मोठेपण चळवळीचें. हें मोठेपण ज्या लोकांनी ही परंपरा घालून दिल्या, शणै गोंयबाब धरून मोसुयोर दालगाद धरून, त्या सगळ्यांचें. आनी ती परंपरा जी मुखार व्हरतात ते उदय बाब आसात, भाई आसात, सैलबाब आसात, ह्या सगळ्यांचें. आनी म्हणून आयज ह्या कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हणून बशिल्लो आसतना किंवा तें पद भुशयतना म्हाका खऱ्यांनीच अभिमान भोगता. देविदास बाब कदम आनीक हांव तुमी तर कांय साम्य आसात किंवा म्हजो आनी तांचे कडचें नातें जें आसा तें थोडेशें हांव सांगपाचो मुजरत आज म्हाका मोह जाता. 1987 वर्साक देविदास कदम सर पयले खेपेक खऱ्या अर्थान गोंयांत आयले आनी ते आयले ते गोंयांत म्हज्या गांवांत आयले, पैंगिणी गांवांत. पैंगिणी गांवांत श्रद्धानंद ज्ञानप्रसारक मंडळ म्हणून आसा, जाचो हांव जवळ जवळ 12-13 वर्सां सेक्रेटरी आशिल्लो आनी ताचें श्रद्धानंद विद्यालय चलता. ह्या श्रद्धानंद विद्यालयांत 1987 वर्साक पयले खेपेक खऱ्या अर्थान गोंयांत पावले कदम सर. आनीक तांकां म्हाका बरें दिसता सांगपाक की त्या वेळाचेर फटीमास्तर नांवाचे थंय हेडमास्टर आशिल्ले, जे साहित्याची खऱ्या अर्थान पोसवण करताले आनी मेकळेपण दिताले, उर्बा दिताले. ते तांकां मुख्याध्यापक म्हणून लाभले. आनी थंयच्यान देविदास कदम सर खऱ्या अर्थान गोंयकार जाले, काणकोणकार जाले, पैंगीणकार जाले, काणकोणकार जाले आनी गोंयकार जाले. आनी 1996 वर्साक तांचो पयलो कथासंग्रह उजवाडाक आयलो कांदळां. म्हाका आजूय तो दीस उगडास जाता. 26 वर्सां, माफ करा, 27 वर्सां आनीक 2 दीस जाले ह्या घडणुकेक. 23 जून 1996 ह्या दिसाक म्हाळशी सरांच्या ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशनान हें पुस्तक उजवाडाक हाडिल्लें. त्या पुस्तकाक खूब सुंदर सादेपण समर्पक अशें मुखचित्र काडिल्लें गौरीश बाब वेर्णेकार हांणी. आनी त्या पुस्तक प्रकाशनाचो सुवाळो काणकोणा एका ल्हानशा खोलयेंत जाल्लो, जी प्रायमरी स्कूल आसा काणकोणा चावडेर. आनी थंय पुंडलीक बाब दादा मुखेल सोयरे आशिल्ले. आनी तें त्या दिसाक जो कॉम्पेर आशिल्लो तो हांव आशिल्लो. म्हज्या लायफांतलें तें भौशीक सभेंतलें पयलें निवेदन आशिल्लें. आनीक त्या निवेदनांतल्यान तें पुस्तक आशिल्लें काना कथासंग्रह आयज कदम सराचो कादंबरी प्रकाशीत जाता, 8वी कादंबरी. आनी फाटल्या 27 वर्सांक जे तरेन एक लेखक म्हणून कदम सर प्रस्थापीत जाले, म्हाका अभिमान आसा. त्या कांय प्रमाणात काय जायना एक सूत्रसंचालक म्हणून प्रस्थापीत जावपाचो म्हाका संद मेळ्ळी. ती संद म्हाका त्या कार्यावळीन दिल्ली. आनीक आयज कदम सराच्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळ्याचो अध्यक्ष म्हणून हांव बसतां. सो म्हाका दिसता अशे तरेचो भोवमान कदम सरा सारके दिवपाक शकतात ते मोठेपण मुळांत लेखका कडेन आसचें पडटा. कदम सर खंयचो? माजाळीचो, सदाशिवगडावेलो, पैंगीणचो, चावडेवेलो, मडगांवचो, गोंयचो, भारताचो काय विश्वाचो? खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार तो विश्वाचो. कारण ताचें भुरगेपण जशें स्नेहाबाईन सांगलें की माजाळी वाठारांत गेला, ताच्या साहित्यांत चडशें आमकां दिसता ते माजाळी वाठारांतलीं पात्रां, थंयचो सैम, थंयचो वाठार, थंयची मानसिकताय, थंयची परिस्थिती सगळी. आनी मागीर जें मुखेल जें ताचें आयुश्य आसा जवळ जवळ 35 वर्सांचें ते काणकोणाक गेले, पैंगीणींत गेले. आनी ह्या 35 वर्सांच्या कार्यकाळा भितर ते पुरायपणान पैंगीणकार जाले. मागीर चावडेर रावपाक लागले, थंय पुरायपणान काणकोणकार जाले. मागीर मडगांव आयले फाटलीं कांय वर्सां आफ्टर रिटायरमेंट, मडगांवकार जाले आनी पुराय गोंयकार जाले. फाटीं तांकां जेन्ना गोंय राज्य सरकाराचो सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो तेन्ना तांणी कांय लोकांक फोन करून विचारलें, अरे हांव खरेंच गोंयकार म्हणून तुमी आपल्याक मानतात? म्हाका फोन केल्लो. आपल्या गोंय राज्य सरकाराचो राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जाला
सो गोंयकार म्हणून तो फावो जालो आपल्याक आपूण गोंयकार अशें तुका दिसता हांव म्हळ्यार अर्थान दिसता म्हाका कारण अशे खुबशे गोंयकार आसात जल्मान गोंयकार पण ते तांच्या काळजांत गोंय ना पूण जे जल्मान गोंयकार नासात मागीर थोडे पिरायेन गोंयांत आयले आसात पण ज्यांच्या हातूंत भितर वावरां भितर ज्यांच्या कर्मां भितर खऱ्या अर्थान गोंय आसा आनी ताची सादी एक देख जर घेवपाक जाली जाल्यार तांचे जे भुंयपूत नांवाची कादंबरी आयल्या ती गोंयच्या स्वातंत्र्याचेर आयल्या गोंयच्या मुक्ती चळवळीचेर आयल्या आनी तांच्या सगळ्या कादंबरीचें आनी खाशेलेपण आसा तें अशें की तांची सगळीं पात्रां जीं आसात ती कोण्ण पात्रां गिरेस्त पात्रां न्ही ती अशी मुखार 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 करपी पात्रां न्ही ती सगळीं पात्रां त्या त्या समाजांतलीं त्या त्या वाठारांतलीं सामान्य पात्रां आनी ह्या सामान्य पात्रांक एका कादंबरीच्या माध्यमांतल्यान आपल्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान मुखार हाडपाचें खूब बरें काम देविदास कदम हांणी केलां देविदास कदम सर हे आमी केन्नाय म्हणटात पळय पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलावो वैसा म्हणून तशे देविदास कदम सर ते भुरग्यां मदीं भुरगो जातात जाणट्यां मदीं जाणटो जातात जेन्ना ते भाई बरोबर बसतात तेन्ना ते ज्ञानपीठ जातात जेन्ना ते सैल बाबा बरोबर बसतात तेन्ना ते सरस्वती सन्मान जातात जेन्ना उदय बाबा बरोबर बसतात तेन्ना कोंकणीतले सामके आमचे युगपुरूश जातात आनी जेन्ना म्हजे सारक्या बरोबर बसतात तेन्ना एक बरो इश्ट जातात आनी म्हजो पूत अनीश ताजे बरोबर जेन्ना बसतात तेन्ना बसतात रॉंग दुसऱ्या अर्थान घेनाका तेन्ना ते ताच्या वयाचो जावन ताच्या विचारांचो ताच्या मनाचो विचार करून ताजे कडेन वागतात आनी म्हणून तांचें मोठेपण ते ज्या वातावरणा भितर मिसळटात त्या वातावरणाचे ते एक भाग जातात तांच्या साहित्या भितर आमी जर पळयलें जाल्यार आमकां वेगळ्या वेगळ्या तरांची हें दिश्टी पडटली म्हणजे खाशेलेपणां दिश्टी पडटली जो सदाशिवगड कारवार वाठार आसा ज्यांनी पळयला तांकां खबर आसतलें सैम सोबीत गिरेस्तकायेन नटिल्लो वाठार थंयची जी पात्रां आसात आमी जायते फावटी अशे कुचित्रीपणान केन्ना केन्नाय गोंयकार म्हणटात कारवारकार तो म्हणून पूण कारवारच्या दर एका मनशा मदीं कितें ना कितें तरी वेगळेपण आसतलें स्वभावाचें आनीक हें स्वभावाचें विशेशण जें आसा विशेशताय जी आसा खाशेलेपण जें आसा तें जशें सैल बाबाक सामकें कळ्ळां तांणी जशें सामकें बारीकसाणेन तें घेतलां त्या पात्रां मदल्यान तशेंच तरेन तें देविदास कदम सरांनी घेतलां आनी म्हणून सैल बाबाची कादंबरी आसत साहित्य आसत किंवा देविदास बाबाचें साहित्य आसत हें आमकां थंयची पात्रां जीं आमची सदांची संवकळीची न्ही पूण जांकां खबर आसा म्हजो गांव पैंगीण माजाळी सदाशिवगड लागींचो थंयच्या खुबश्या लोकां कडेन संबंद आसा थंयच्या वातावरणा कडेन आमी सुपरिचीत आसात म्हणून आमी जाणात सो जांकां तो समाज खबर आसा जांकां तो वाठार खबर आसा जांकां ती पात्रां खबर आसात ते ह्या सगळ्या कादंबरी कडेन साहित्या कडेन एकरूप जातात तितली गिरेस्तकाय तितलें व्हडपण तांच्या साहित्या भितर दडिल्लें आसा शिक्षक म्हणून जे कदम सरांनी योगदान दिलें म्हज्या गांवा भितर ताजे हांवें मुद्दाम उल्लेख करपाक जाय तो उल्लेख अशे खातीर की तांणी फक्त शिकयले नात ते इंग्लीश शिकयताले म्हज्या श्रद्धानंद विद्यालया भितर आनीक तांणी फक्त भास शिकयली ना त्या भाशे बरोबरच भुरग्यांक बरोवपाक शिकयलें साहित्य रचपाक शिकयलें तांकां साहित्याची ओड तांचे मदीं तयार केली वळख तयार केली तांचे मदीं सादी एक देख सांगता एक 4 दीस पयलीं म्हज्या एस आंगले हायर सेकंडरी स्कुलाक 30 वर्सां जाल्लीं त्या कार्यावळीक प्रमोद बाबा आचार्य सद्या प्रुडंटाचे एडिटर इन चीफ आशिल्ले ते मानाचे सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले तांणी उलयता सांगलें की आपूण त्या वेळाचेर 85% परस चड मार्क घेवन पास जाल्लो 10वेक आयज 95, 96, 97 कोणाकय पडटात पण त्या काळाचेर जवळ 15-20 वर्सां पयलीं 85% पडप हें व्हडलें दिव्य आशिल्लें अशा वेळाचेर 85% आनी 85% पडले म्हणटा त्या मनशान सायन्साकच वचपाचें अशे तरेचो जेन्ना समज आशिल्लो त्या वेळाचेर प्रमोद आचार्य आमच्या आंगले हायर सेकंडरी स्कुलांत आर्ट्स शाखेक आयिल्लो म्हणजे ताका जेन्ना विचारलें की तूं आर्ट्स शाखेक कित्याक आयलो ताणें सांगलें की 8वी यत्तेक आसतना आपलो बापूय एक दीस आपल्या स्कुलांत आयिल्लो हें हांव म्हजी गाठचें सांगना तांणी जाहीर सांगिल्लें आहा भौशीक पयरच 4 दीस पयलीं 8वेक आसतना आपलो बापूय एक दीस आपल्या स्कुलाक आयिल्ले कडेन देविदास कदम सरान आपल्या बापायक सांगलें की तूं ज्या भुरग्याक चुकून सुद्दां सायन्सीक घालची हो भुरगो आर्ट्सांत गेल्यार फुडें नांव कमयतलो म्हणून सो अशे तरेची भुरग्यांची पारख आशिल्लो तांची पारखणी करपी तांच्या आंगांतले गूण सोदून काडपी आनी तांकां ते प्रमाणे चॅनलायज करपी अशे तरेचो एक शिक्षक एक लेखक एक मार्गदर्शक सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवपी प्रेरीत करपी अशे तरेचो कदम सर तांच्या साहित्या भितर जी पात्रां आयल्यात ती सामकी सादी भुंयपूत ही कादंबरी जर आमी घेतली जाल्यार त्या पात्रां भितर एकूय पात्र तुमकां अशी दिसचीना जी आमी इतिहासा भितर शिकल्यात गोंयच्या मुक्ती संदर्भांतल्या ती तुमकां खंयच दिसचीना ती सामकी सामान्य पात्रां ह्या नागिणबुलाचो उल्लेख खूब सुंदर तरेन ताची वळख केली स्नेहान की ताणें सांगलें की तातूंत भितर जें एक पात्र आसा नागी कांय वेळार तें कांय करना पण ताजेर येता अशें जायते फावटी म्हज्या स्कुलांतूय घडटा चूक कोण तरी दुसऱ्यान केल्ली आसता आनी मागीर टिचर घेवन येता सर अमके क्लासीक अमके कितें गजाल घडल्या ती हाणेंच केल्ली आसतली कित्याक ताणेंच केल्ली आसतली चडशे खेपे तोच करता
म्हणजे आमी एक शिक्का मारून धरतात की अशी तरेची गजाल जर खंय घडली जाल्यार त्याच मनशान केल्ली आसतली, तशें नासता, ती आनी कोण तरी केल्ली आसता. म्हणजे तो जो मस्ती भुरगो आहा त्या मस्ती भुरग्याची जी मानसिकताय आसा ताजी म्हणून एक वेगळी स्वभावाची खाशेलेपण आसा, ती अशे तरेचो शिक्षकच समजोवपाक शकता आनी अशे तरेचो साहित्यिकच समजून घेवपाक शकता. कारवारची गिरेस्त भास आमकां ह्या तांच्या साहित्या भितर दिश्टी पडटा. कितलीं उतरां स्नेहाबाईन सांगलां त्या प्रमाणे केन्ना आयकलींच ना, पण ती इतली सहजतायेन येतात, ती त्या संदर्भा सयत आयिल्ले कारणान आमकां ती कठीण दिसनात, आमकां तांचो अर्थ सहजपणान समजता. कितल्यो वाक्प्रचार, एका परस एक वाक्प्रचार, आनी कितली स्लँग लँग्वेजीस, हातूंतली लँग्वेजींतलीं उतरां कितलीशीं ती इतली सहजपणान येतात. म्हणी, ओपारी, वाक्प्रचार तांच्या साहित्या भितर इतल्या सहजपणान येतात की खंयच आमकां आडखळ जायना तांचो अर्थ समजून घेवपाक. कारण ती कितें एक अष्टतासी लेखक कदम सर, एक कादंबरीकार, एक कथाकार म्हणून आमकां खबरच आसा, पूण ते एक कवी, तांचे कविता संग्रह अर्थात आयल्यातूच उजवाडाक, पण कोंकणी बरोबरच इंग्लिशींतल्यानूय बरोवपी आनी तितल्याच समर्थपणान बरोवपी अशे तरेचे एक लेखक. कदम सर हे वास्तव आनी कल्पना हांचो इतलो बरो सुमेळ सादतात की आमकां वाचता आसतना केन्ना केन्ना कळना की खंयचें वास्तव आनी खंयचें कल्पना म्हणून. आनीक हें सांगता आसतना म्हाका मुद्दाम कांय गजालींचो हें करपाक जाय की तांच्या साहित्या भितर येवपी श्रद्धा, अंधश्रद्धा, हांचें झगडें, हांचें झूज, त्याच प्रमाणे आमच्या समाजा मदली वाडटी समाजीक संवेदनशीलता, ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां त्रास करतात खंयच्यान तरी मनांतल्यान, आनी त्यो वेगळ्या वेगळ्या पात्रांतल्यान, वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगांतल्यान आमकां त्यो आयिल्ल्यो दिश्टी पडटात. आपलें साहित्य वाचकाक दिवन तांचो अभिप्राय घेवन मागीर तें छापपाची एक नवी परंपरा सुरू जाल्या, आनी ती परंपरा आमकां अभिमान आसा की भाई सारको मुखार व्हरता, उदय बाबा सारको मुखार व्हरता, आनी तेच कदम सरूय मुखार व्हरता. नागीण भूल जेन्ना तांणी बरोवन जाली तेन्ना सुवाच्य अक्षरांतली जी पयली प्रत आशिल्ली, झॅरॉक्स प्रत, ती तांणी म्हाका दिल्ली, वाच आनी आपले अभिप्राय कळय म्हणून. पूण सांगिल्ल्या हातूंत भितर हांवें ती परत दिवपाक पावलो ना. ताजे पयलीं स्नेहाबाईन ती वाचून ताजेर अभिप्राय कळोवन ती टायप सेटाक सुद्दां घेतिल्ली, पण मागीर हांवें अर्थांत त्या कादंबरीच्या बद्दलचो म्हजो अभिप्राय सांगिल्लो. त्या नदरेंतल्यान ह्या कादंबरीचो वन ऑफ द सगळ्यांत पयलींचो वाचक म्हणून म्हाका बरें दिसता सांगपाक. नागीण भूलचें कथाबीज म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं तुमच्या तकलेंत आयिल्लें, बरोबर, पूण एक्चुअली ती पब्लीश जाता आयज जवळ जवळ 10-12 वर्सांनी. तशेंच आसता कादंबरीचें. उदय बाबांची व्हडलें घर जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं तांच्या तकलेंत गळोवपाक लागिल्ली. ती प्रत्यक्षांत येता पर्यंत 25 वर्सां जालीं. जें बरें साहित्य आसता त्या साहित्याचें हेंच व्हडपण आसता. कदम सर एक आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण, सद्याक फाटल्या कांय वर्सांनी ही उतरां खूब घोळटात, चड करून आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तोंडा भितर. स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर खंयच्या अर्थान ते कसलींय कामां करतात. गणपती चवथीक ते भायल्यान हाडनात, तांचो चवथीचो गणपती ते स्वता तयार करतात. ऋषी आसत, कदम सर आसत, आनीक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो ज्यो म्हणून घरांत आपल्या सदांच्या दिसपट्ट्या जिणे खातीर जाय पडटात त्यो सगळ्यो गजाली तांच्या घरांत स्वताक ते करतात. एक अष्टतासी अशे तरेचें व्यक्तिमत्व कदम सर. एक नाट्यलेखक, दिग्दर्शक, अभिनेतो, तबले बरें वाजोवपी, खूब जाणांक खबर नासलें घडये, एक बरो वक्तो. आनीक म्हाका दिसता कॉलेजीच्या दिसांनी तेन्नाच्या खरें म्हणल्यार बऱ्याच सोबीत आनीक चलयांक ताणें नृत्य करपाक लायिल्लें आसतलेंच आपल्या ठेक्याचेर, पूण स्वताय बी एक बरो नृत्य करपी एक नर्तक खऱ्यांनीच तांणी कॉलेज टायमाक तांच्या बऱ्यापैकी अशें सो अशे तरेचें एक अष्टतासी व्यक्तिमत्व. 1987 म्हाका उगडास जाता, आमच्या पैंगिणी हॉटेल आशिल्लें, म्हजो बापूय चलयतालो, आनी त्या वेळाचेर दनपारां क्लासी जर उरल्यो जाल्यार जेवपाक तांणी आमगेर येवप आमच्या हॉटेलाचेर. आनी त्या वेळाचेर सुरू जाल्लो हें नातें 1996 वाडलें. पयले खेपेक म्हाका सुत्रसंचालनाची संद मेळून तागेर आईन म्हजे केन्नाच पयशे घेवूं ना. कारण म्हजी आई मुखावेली विजन आशिल्ली खूब आसा अर्थान अजून. कारण तिका खबर आशिल्लें हो मनीस एक दीस खूब मोठो लेखक जातलो आनी एक दीस अशे कार्यावळीक आपलें नांव घेतलो. आज तिचे सगळे पयशे भरले सर. तुमच्या हातांतल्यान अशींच चडांत चड पुस्तकां निर्माण जायत उरची आनी कोंकणी साहित्यांत दर्जात्मक अशे तरेची भर ती घालत रावची अशें मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं भाई. तुमच्या सदच्या खास शैलींत आयज लेगीत ह्या कार्यावळीक तुमी सोबा हाडटनाच लेखकाची आनी कादंबरीची वळख घडोवन हाडिल्ले खातीर परत एकदां
उपकार. कार्यावळ सोंपत आयल्या पूण आमचो मोग सोंपूंक ना. ह्या कार्यावळीची भूल आमच्या सोयऱ्यांचेर पडूं म्हण आयोजकां कडल्यान ही भेटवस्त मागता लेखक देविदास कदम हांचे लागीं तांणी सोयऱ्यांक मानाची भेट भेटोवची. सगळ्यात पयलीं मुखेल सोयरे डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी, त्याच प्रमाण कार्यावळीचे अध्यक्ष श्री अनंत अग्नी, तशेंच पुस्तकाचेर उलोवपी बाय स्नेहा सबनीस, देव बरें करूं. घरा वचून कादंबरीत बुडपाची सगळ्यांक आस लागल्या खरी, पूण निमणे सुवातेर कांय खीण उपकाराचे मागता ऋषिकेश कदम हांचे लागीं तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. चडशा कार्यावळींतलो हांव नागी, कोणाचेरय कितें जाल्यार खंय म्हजेर येता म्हणून म्हाका बरोवन दिला तितलेंच उलयता. हांव ऋषिकेश, संजना पब्लिकेशनच्या वतीन हांगा उपकार आटोवपाक उबो रावता. म्हाका पयलीं म्हणल्यार उपकार आटोवपाक ही संदी दिली म्हूण तांच्या जाळवंडाराचे दिनवास. लेखक आनी म्हजे शिक्षक श्री देविदास कदम हांच्या पुस्तक प्रकाशनाक अध्यक्ष म्हूण लागिल्ले परत म्हजे शिक्षक श्री अनंत अग्नी हाणें मोड्या मनान अध्यक्षपद स्विकारलें म्हूण तुमकां दिनवास. कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे प्राध्यापक डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांणी आमच्या उल्याक प्रतिसाद दिलो म्हूण तांचेय दिनवास. पुस्तकाचेर उलोवपी स्तंभलेखक स्नेहाबाई सबनीस हांचेय आभार. कार्यावळीक पालव दिवपी संस्था कोंकणी लेखक संघ आनी तांचे जळवंडार गौरीश वेर्णेकर हांचे उपकार. पुस्तकाचे मार्केटिंग आनी विक्री सांबाळपी अभिनव क्रिएशन्स आनी ताचे जळवंडार अन्वेषाबाई सिंगबाळ, तेच बरोबर ही वास्तू आमकां दिली म्हणून कोंकणी भाशा मंडळ आनी ताचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ, तुमचेय दिनवास. कार्यावळीचे सूत्रसंचालन बेस बरें केलें आनी कार्यावळीची बांदावळ बरी बांदली म्हणून केबे कॉलेजीचे सहाय्यक प्राध्यापक दोतोर तन्वीबाई कामत बांबोळकर हांचेय दिनवास. लेखक संघान सांगिल्ल्या प्रमाणे तन्वीबाईक हालींच युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला म्हणून कोंकणी संघा वतीन तांचो भोवमान हांगा करता. हांव मागता कोंकणी लेखक संघाची ज्येश्ठ जाळवंडार आमचे कडेन आसा विजयाबाई शेगडेकार तांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें आनी हो सत्कार करचो. तन्वीबाईचो भोवमान करतना सगळ्यांनी नेटान ताळयो वाजोवच्यो. देव बरें करूं. देव बरें करूं विजयाताई. पत्रकार प्रसार माध्यम हांचेय आभार. सगळे ज्येश्ठ श्रेष्ठ हांगा वेळांत वेळ काडून आयले म्हणून तुमचे सगळ्यांचेय आभार. आमकां सुरबूस अशी च्या आनी खावपाक दिले खातीर सिद्धेशाचेय आभार. पुस्तक फाटल्यान उपलब्ध आसा विक्री खातीर. सुप्रभाता कडेन सगळ्यांनी संपर्क सादचो. ही कार्यावळ अध्यक्षाची परवानगी घेवन हांगा सोंपली अशी जाहीर करता. देव बरें करूं.